BSNLच्यान आयिल्ले देखीव हांगा एक कंप्लेंट दिवपाची आशिल्ली. आमचे BSNLचे केबल इलेक्ट्रिसिटीचो कॉन्ट्रॅक्टर डॅमेज करीत आसा आनी इज नॉट रिस्टोरींग ऑन टायम. ताका लागून आमची सगळी सर्विसीस ठप जाला. इमर्जन्सी सर्विसीस, डिफेन्स सर्विसीस, पोलीस सर्विसीस हे सगळे आतां इम्पॉर्टंट आसा कित्याक सद्याक बॉर्डरार वॉर चालू आसा आनी ही सर्विसीस जर ठप जाली जाल्यार सगळ्या लोकांक आनी गव्हर्मेंटाक खूब त्रास जावपाचो आसा. सो आमी आतां ऑलरेडी 3rd टायम ही कंप्लेंट दिवपाक गेल्ले पुलीस स्टेशनार, पूण तेजेर कांय एक्शन जावंक ना त्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर. इवन आमी इलेक्ट्रिसिटीक कंप्लेंट दिला. इवन आमी डिमांड नोट दिल्लेले आसा 9 लाखांचे, तेय ते कॉन्ट्रॅक्टराक पे करूंक ना जे आमचे डॅमेजीसचे चार्जीस आसा. आनी तो एवरी टायम आमकां आयज करता फाल्यां करता करून टाळटा. सो हेज्या खातीर म्हाजो एकूच विनंती आसा की हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवन आमची केबल जी डॅमेजीस जाला जे आमी कंप्लेनीक मेन्शन केला तितले तेणें आपले कॉस्टार रिप्लेस करून दिवपाचे आनी BSNLची सर्विसीस जी रुरलान चलतात तेज्या खातीर BSNLाक हेल्प करता. आता तुमची जी लायन आसा पळय ती खंय खंय डॅमेज जाल्ली आहा? आता जाल्ले आसा एक तर आमचो धावेकार म्हणून जी रुरल एरिया आसा थंय आमचो एक टावर आसा ती एक केबल डॅमेज जाल्ली आसा. ठाण्याचे केबल डॅमेज जाल्ले आसा जे धर्मे आनी एडजॉनींग जे गांव आसा ते अफेक्टेड आसा. प्लस आमची वाळपयच्यान जी मेन लायन वयता म्हणल्यार वाळपयच्यान पणजे ट्रॅफिक वचपाचो आसा जो सातुली नाल्यार वाया फोंडा वयता तोय केबल ताणें काल सांजचो कट केल्लो आसा. आनी आतां केबल तो अनयुजेबल जाला, मल्टिपल जॉयंट जाला आनी तेज्या खातीर आमकां फूल डॅमेज जाल्लो आसा. सो तेज्या खातीर आमकां रिप्लेसमेंट करून दिवचे शिवाय कांय पर्याय ना. सो आमची मागणी तेच आसा की आमचे जे केबल डॅमेज केला तेणें रिप्लेस करून दिवपाचे आपल्या ओन कॉस्टाचेर. काय पोच मरे टायर धोल्या मरे मुझे भाशे हड्डे जाले इथे टायर चेंज कर मरे. योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यार विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. अरे वा. योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव. 4G सॅच्युरेशन गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो जो प्रोजेक्ट आसा तितून आमकां केबल घातलेलो टावर उबे केल्ले जे आतां कनेक्टिविटी वाया फायबर येताली तो सुद्दां केबल तेणें डॅमेज केल्लो आसा. आनी इट वॉज अ रिसेंट केबल नॉट इवन 1 year ओल्ड आनी तेणें तो केबल डॅमेज केला आनी तो अजूनय तो पार्ट रिप्लेस करून दिना. आनी ही हो कट आमचे ते हॉटेल सिंहा कडेन जाल्लो आसा. ताका आमी सगळे रूट दाखयल्ले आसा तरी तो आयकना आनी तो कोणाक इवन आमी इलेक्ट्रिसिटीचे गोळी कडेन उलयल्ले आसा तो तेकाय आयकना. सो आतां केबल सगळे बंद आसा. सो जे कस्टमर आहा ते तुमकां कशें हें करता? आमकां आतां एवरी डे अरावंड 100 कॉल्स येता कस्टमरांचे जे आमकां हँडल करचे पडटा आनी आमी तांकां कितें रिप्लाय दितले तेच आमकां कळना. कित्याक ते डॅमेज अंडरग्रावंड आसा ते सोदपाक इजी ना आनी हो तर रातचो काम करता आनी दिसाचो तो गायब आसता. तुम्ही पळयतात GNH.